Hello friends, good evening and welcome back to my YouTube channel. आता म्हटलं गुड इव्हनिंग त्यामुळे काय मग मी टाईम होता तो आणि कसे आहे तुम्ही सगळे बरे आहे स्वतः तुम्ही सगळे बरे आहे मग आणि जायचं माझे ब्लॉग स्टार्ट केला आणि आम्ही ते डेकोरेशन आज आमका हा डेको पयरी काली आलेला पण एका बिझी पण आता मातशा काढता हातोय आज आणि आता आम्ही इथे केसरबाग सो आम्ही आता चाललोय बाहेर आणि आता मग ते पाहिलं मुडगाव केटीसी कडे म्हणजे राईट साईड या केटीसी दाखवत तांकां आणि हांव सद्या वता कोता ड्रायव्ह रिक्षा आणि आज आमकां वचपा जाय केसरबाग सो आता मातशा लेट होई जाला आमकां आनी आतां ट्रॅफिक भरपूर आहा आतां तुमी म्हणटले आमी ते सायडीक गेले काय म्हूण दिसता आमकां मातशे सायडी भितर काम आसलें कितें कलेक्ट करपा आसलें तेका लागून आमी दिसता ते ट्रॅफिक मातशें लागता ते मार्केटाचें कसं मजा येते आम्ही गेलेले पार्सल हाडून या कितल्या पावता आणि ॲक्च्युली आज आमी डेको आहा तो सेकंड डे आसा आनी आमी वोद काल वचमान येयलोले तेंगे रोसा मारलो आमी तो आहा आनी आतां ते सद्या आमकां बँक ड्रॉप आनी आर्क मारपाक सो तो आतां आमकां बेगीन वचोन मारूं जाय ॲक्च्युली टायम आमकां तो नाका बट टायम सो या कितल्या पावता आणि ते आज आमकां हेल्पर ना आज हेल्पर नाही आमगेले हेल्पर सगळे आज कामां बिझी सो आज आमी दोगांयनी मारतले हांव आनी भाव दोगांयनी आनी ते मगे रायट आहा ते हॉस्पिटल हॉस्पिसियो हॉस्पिटल न्यू कॉल्टे न्यू बांदिल्लें तें आनी थंय ॲक्च्युली ह्या टायमार ह्या रस्त्यार मातशा ट्रॅफिक चड आसता बट आमकां मातशा रॉंग टायम जालो आमी आतां मुखार पावपा जाय आसलोले आमी दिसता येयलो आमकां मातशें ट्रॅफिक मातशें बेज लागलो आमी कित्याक भितर आदेश पार्सल हाडपाक गेलो न्ही तेका लागून आनी ना जाल्यार आमी मुखार येतो म्हणल्यार कॉल येता आसलोले वेर्ना बी पावता आसलोले चोय आमगे डेको केश कोन माताय ते ॲक्च्युली आज मातशा दाखोवपा मेळटा जाल्यार दाखयतलो कित्याक टायमूय जाल्लो आहा नाजाल्यार मागीर डायरेक्ट मान दाखोवपा पडटलें ते दीस पासून हांव तुमकां हॉलांतूच दाखयतालो पूण काम करता आसतना मागीर कितें खबर आसता तुमकां तेका लागून मातशा वयचो हॉलांत मागीर आनी आयची विडियो क्वॉलिटी मातशा कडेन दुसरे भाशेन येतली कित्याक तेगेलो हांव ब्लॉगींग करता तो मोबायल व्हडलो सो तेका लागून म्हाका ब्लॉगींग येसा आनी हांवें काडून हांवें ब्लॉग बीन कित्याक हेजे म्हाका ती क्वॉलिटी म्हाका तुमकां दिवपाक ती बरी दिसना कित्याक जायतो टीव्हीचेर गायताय ते सो जायतो मागीर कंप्लेन करता की ब्लॉग तुगे फुटोता टीव्हीचेर चोवपा मेळना सो तेरे आसा हेजेर ट्राय करता म्हाका क्वॉलिटी केश आहा ती म्हाका तुमी मातशा कमेंटां सांगाय ओके आहा तुमकां हांव कितें ती आनी हो एक आमचो शेतां वयता जोत घालून आनी आतां हांव वयता हायवेन वयता सोमतो न्हंयतल्यान आता आमी आतां येयले पावत आतां ते वेर्ना सिग्नल क्रॉस केला आमी आनी आतां मुखार ते आतां केसरबाग ॲक्च्युली आनी कितें म्हणटाय तें म्हाका नांव तोणार आहा बट तें म्हाका येयना तें आतां केसरबाग तें हॉल आहा म्हणून केसरबाग म्हणटाय म्हाका बरो आहा म्हाका आनी कितें तरी म्हणटाय का केळसू पूण केळसू अशें कितें म्हणटाय केळशे म्हणटाय अशें कितें म्हणटाय हिंगा केळशे म्हणटाय सो त्या केळशेक एक फाटी येयना आतां हे केसरबाग थंय हॉल हॉलां आसा हिंगा आतां आमगे ते आतां आमकां आयज वचोंक जाय थंय हॉल केसरबाग हॉल थंय हिंगा बगलेन आहाय आमी हाटल्यान न्हू थिंगाच एक व्हडा आहा केसरबाग आनी म्हाका स्वता आज हिंग हॉलान कितें तरी आहा सावड कितें घाताय आनी न्हू स्ट्रेट गेलो न्हय तुमकां केसरबाग वॉटरफॉल आहा थंय तर ते सायडीक सकयल आहा ते सायडीन रायट स्ट्रेट वचपा जाय आतां म्हणटा हांवें लेफ्ट मारला कित्याक म्हाका त्या रोडार भितर वचोंक जाय तेका लागून
आनी मिगेलो केसर वालसा कोण व्हिडिओ विचारता जाल्यार तो ह्या केळशीचा न्हू कमेंटा सांगाय कोण केळशीचो आनी कोण केसर वाल होच टोयोटा शोरूम ते सायडीच्यान आनी आमक इथे हे सायडीच्यान चोय आमी पावले आनी चोय कडेन दिसती पोट आसता तुमकां ते व्हायट क्लॉथ मारलो आय थिंक एक क्लॉथ आमी काल मान गेलोले मातसो आता एक आमी गेले सुडोला कित तरी जाला एक क्लॉथ सुडोला आमी गेले भायर सॉलिड मारता खंयचे क्लॉथ सोडवले ते अशे भायले सोडवला कितें रे सो आतां आमी पावले आनी तुमकां आतां समतो मागीर मेळटा सातें ते ऑलमोस्ट सायत येयलो आमगेले थिंग होते बॅकड्रॉप माते होते हय जाय आनी होते हिंग एक आर्क मारला आनी सद्या आतां कोता लायटीचें काम वायरिंगाचें थिंग सद्या लायटी विगायलो हाय थिंग वायट मारलोले पूण ते रेड आत मारले रेड मारले मागीर आर्क थिंग सकयल आसलो तो चाडला आनी तुमकां कोता आनी हांव सद्या मातशें आतां वायरिंगाक काडटा आनी मागीर सो सद्या आनी थंय जाला आनी आमगे वस्तू थंय कशें करून हाय ते थंय आख्खें सामान काडून जाय सायडीन आमकां थंय आनी ते केलां आमी आनी मुखार दाखयता तुमकां त्यो जुल्लो हाय त्यो म्हजी लायटी घालपाची खबर ना म्हाका आनी हिंगा ते दोनी सायडीन ट्रीज दवरले आमी आनी तुमकां रातीको आमी आनीको व्यू दिता आनी ते आतां अशें करून आहा हेजे तेरे आसा पासून हेजे हे लायटी मारपा उरलो आहा हेजे थंय सो तुमकां कशें करून दिसता तें म्हाका मातशें कमेंटा सांगाय बरें दिसता कितें तें सो फायनली तें सगळें जालें आमगेलें रेडी आनी तुमकां तो हांव फायनल शॉट दाखयता सो म्हाका सांगाय थंय त्यो बॅकड्रॉप सद्या थिंग बेटर टुगेदर हाय मातशा ब्रायटनस लो केले तुमकां कळपा लागून ते सद्या ग्लो मात न्हू तेका लागून थंय केक टेबल सोफा आनी आमी थंय बेटर टुगेदर आनी आयचो व्हिडिओ स्टार्ट करपा एक्चुली कारण आहा आज तुमकां हांव एक प्लेस दाखयता आनी हांव आज खंय आहा तूं मोटोले आज हांव खंय येयलो आहा काय म्हूण सो हांव तुमकां दाखयता आनी आतां आमी आहा येता हिंगा पेडणे तुमकां पळय कळ्ळां आसतलें पेडणे खंय आहा तो तुमकां आज एक हिंगाची दाखली हिस्टोरी म्हळ्यार म्हाका खबर ना हिंगा एक्चुली बोर्ड नेम कितें तो आनी ते तुमकां मुखार दिसची पडटा न्ही ते हें उदो ही न्हंय थंय न्हंय म्हूण दरी तो आतां म्हणटली हे हांव गोंया आहा म्हूण गोंया आख्या गोवा म्हूण हें बी एक्चुली हें तुमकां दिसची पडटय हें महाराष्ट्रा ओके आनी हांव आहा बॉर्डरीचेर म्हळ्यार इवन आतां हाफ दरी ना हाफ इथे न्हंय आहा थंय ती हाफ गोवा आहा हाफ महाराष्ट्र आहा ओके आनी ते सायडीन आहा तें महाराष्ट्रा थंय ओ हिंगा आनी ते कोणी कोस बी काटायचे ते कोस काटाय थिंगा एवढे हाय बट तेंका तो मोडो उलयता आमी तेंका कडेन मोडो एक पाटी येयलोले आतां कोस काडूंक थंय तेंकां आतां न्हंय आहा थंय न्हंयचे ते सायडी काडपा तेंकां एलावड ना फकत हे सायडी अर्दा हाफा ते सायडी वचपा तेंकां काडपा एलावड ना फकत हाफा एशी काडपाचो कितें मारलो उडो सांगता काय म्हणटा आमकां
बढिया हें कितें म्हणटा पेरणे वो पिडणे कोकणी पेरणे पेडणे कोकणी माणूस मराठी माणूस हे मराठी माणूस आणि सायडीन एक कोंकणी माणूस महाराष्ट्र या रे महाराष्ट्रा पावन या दादा तुका क्रॉस हें काय तितून ना टोल टोल माशारी करूंक पडटलो आनी एक्चुली आमी येयलोले शूटाक म्हाका एक शूट येयला हांगा बाल्तिमाचो सो तो शूट आतां आमगे जाला काबार आनी आतां आमकां वचो जाय घारां कडेन आतां घार म्हळ्यार डायरेक्ट घार पावपा ना आतां आमगे स्टॉप 15 तरी आसतली आनी आतां तुमकां आतां आमी फोट चोवपा वयतले सो टायम मेळ्ळो जाल्यार आतां सद्याक टायम जालो 4 जाली सो आतां आमी बेग बेगीन वयताय बेगीन म्हळ्यार सुसेगाद वयतले आतां आमकां कांय टेंशन ना उडो सकाळ आमी भायर सरलेले 8 भायर सरलेले आतां रोस काडीत येयले रोस हांव काडीत येयलो तो बगत जाता म्हूण सो आतां आमी जेल बीन आनी आतां आमी वचपाचे पयलीं शिवलकारा बरें वयता हांव शिवलकारा बरें मातशें जाप करपाचें कित्याक शिवलकार 26 वयता सो ताका हांव जाप करतलो आनी मागीर ताका दाखयता तुमकां आतां हांव पावला दिपका घारा आनी आतां दिपका गेलो पेटुलो हेज ना म्हाका खबर ना ए दीपा हेज ना कितें रे हेज ना कितें हेजें हांव तो पॉपी पॉपी खूंय आमकां खबर ना आनी आमकां थंय शिवलकारान कोण दवरलें ते बिरयानी आतां शिवलकारान बिरयानी खायला आनी टायम तुमकां दाखोवपाक गेलो जाल्यार न्ही तुम आसतो न्ही 5:30 जाली 5:30 बिरयानी खाताय चाये टायमार च्या ना खंय बिरयानी केली आनी वतयचे सालाद को वतयचे शिवलकार दी पेट बाबा तुम्ही गोया खूप त्या पारी आम्ही हांगा मेवल्या सो आतां आमी पावले घरा आनी आतां टायम जालें टायम जालो सद्या ते 10 जाले 10:30 जाले आनी आतां हांव विडियो हिंगा काबार करता आनी हांवें न्ही हे विडियो 2 दीस शूट केलोले 2 दिसाचे गायले हांवें एक तो डेकोरेशन केलो तो आनी हांव शूटाक गेलो तो एक्चुली असा डेली ब्लॉग काडपाक म्हाका टायम मेळना सो म्हाका केदो मेळटा तेन्ना हांव काडटा थोडेशे आनी ते दवरलो आसता हांवें काड सो आनी तूं म्हणटलें हांव काडना पासून म्हूण हांव काडटा बट तें कितें जाता काडटे मुगेले 2 ते 3 मिनटां जाताय सो मागीर म्हाका तें घालून दिसलें 3 मिनटां आनी मागीर म्हाका सायलेल्या भाशेन जाता सो ताका लागून हांव मागीर तें घायना एक्चुली विडियो जायत काडलो हांवें ओल्ड गोवा गेलो ते पासून हांवें मुखार ओल्ड गोवा गेलो ते हाय मागीर आनी एक 2 कडेन गेलो ते पासून हांवें 1-2 विडियो काडलो ते हाय मागीर शेतांत गेलो तो एक विडियो हा काडलोलो बट ते शेतांत गेलो कडे तुमकां खबर आसतली मातशें वयतलो शेतां वयता मातशें दाखयलो काडलो आहा ते बी हाय आतां तुमकां कमेंट कोत्ताय जाल्यार घाल म्हणटा जाल्यार कमेंटा सांगा आतां सगळे टॅच करून एक विडियो करून घातो हांवें ब्लॉग करून घाता तुमी म्हणटले हांव काडना पासून म्हण एक्चुली हांव काडटा बट ते फूल ब्लॉग कंप्लीट जायना म्हूण हांव मागीर तो घायना ताका लागून आनी हे पासून 2 दिसाचो आनी हांव सोजमातां तुमकां विडियो लायक जालो आसता म्हूण आनी हांव न्ही काडटलो आतां अश्यो 2-3 दिसांनी एक ब्लॉग घातलो सो केदो टायम मेळचो म्हाका जस्ट एक काण थोडे शॉर्ट्स काडून दवरतलो दिसाचे आनी मागीर ते एडीट करून 3 दिसा विडियो सो एक विडियो करून घातो मागीर ओके आनी सोजमातां तुमकां विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे आनी म्हगे चॅनलाचेर न्ही जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात तुमकां हांव सॉरी म्हणटा कित्याक तुमी जायत जाण म्हगे विडियो रावताय आनी म्हाका जायत जाण मेळटाय बीन जेन्ना हांव शूटाक वयता आनी खंय वयता तेदो म्हाका जायत जाण म्हणटा अरे तूं तो नरे विडियो करता आपूण म्हगे विडियो चोयताय आपूण तुगे सबस्क्रायबर सो म्हाका ब्रेस जाता सो तुमगेलो एकलो म्हाका मेळटा सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू सो मच देव बरें करूं म्हण तुमकां तुमगेले हितून तुमी म्हाका मोग दाखयताय म्हूण बट एक दिसा म्हाका हायलोल्या भाशेन जाता तूं म्हाका तूं मोग दाखयता आनी हांव म्हगे विडियो पासयनाय म्हणून मागीर सो हांव ट्राय करता आतां घालपाक आनी तुमकां विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करात म्हज्या चॅनलाचेर जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात आनी मेळया आमी नेक्स्ट विडियो टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट